आजी देवालो आनी गुरुलो उडगस काणू आमी दीप प्रज्वलन देव लावन शुभ मागला तशेले आमगेले अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शणै मामान वेदीर येवन एक सणाची गोडत जाल्लें एक स्वागत उतर सांगता म्हणून तांगेले हांव निमगून घेता. देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यांक साश्टांग प्रणाम करून आयचे कार्यक्रमाक येवन पाविले सर्व कोंकणी भाव भयण्यो कोंकणी मोगी लोकांक नमस्कार करून तुमकां स्वागत करता. काली जन बशिल्ले क्रावड पळयतना म्हाका दिसलें कोंकणी रंगभुमीक जनांगेले एक बरें घाल ना म्हूण सांगून आनी पिन ड्रॉप सायलन्स हायली डिसिप्लिन्ड आशिल्ले ऑडियन्स पळयतना भारी खूश जालें. सो ताजें पुराय तें श्रेय तुमकां वचूका. आज ही गोंयांत कोण आयिल्लें एक फस्ट नाटक आसा आमगेले गांवचें नाटक ಸ್ವಲ್ಪ विंगड नमुनो जाल्यार तुमी तें नाटक एन्जॉय करचें नमुनो तुमी तें तुमगेले दृश्टिकोनारी पळोवं नाकाची. तें नाटक कशें आसा तशी एन्जॉय करयाची. तशींची मागीर एक नृत्य नाटक आसा एक ಸ್ವಲ್ಪ नवें कल्पन पुरय. सो परत एक पाटी तुमकां स्वागत सांगताची देव सगळ्यांक बरें करो म्हूण सांगून म्हगेलें स्वागत उतरां पळय. वेदी म्हूण सांगून हांव दिला तुमकां तशें पुरो एकलो महान नाटकाचो भीष्म म्हूण सांगूं येता. ताणें कन्नड आनी कोंकणी दोनींतूय नाटक बरोवन आनी तें अभिनय केल्लेले आत्ताय म्हाका पळयलेलो उडगास आसा. आनी तांगेले सहायक कोणाय लागीं तांणी वेदीर रपचे मिलिंद बार्वे आनी चैतीक कडकडे आसा. तांगेलोटू नितीन शिवराम नायक श्याम शेटगांवकर वरेश पडके आनी उमेश करबोटकर आनी वेदीर येवन आमगेले अध्यक्षान तांकां एक शाल घालून मान कोरका म्हणून निमून घेता. कोंकणी बांधवांक मोगाचे नमस्कार. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री सी ए नंदगोपाल शणै, विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्यांनी आणि आडಳಿताधिकारी डॉक्टर बी देवदास पैमाम वेदीर येवन आसन ग्रहण करका म्हणून विचारून घेत आसा.
विश्व कोंकणी खजे संस्थापक कोंकणी सरदार स्वर्गेस्त श्री बस्ती वामन शणे माम हंगले उगडास स्मरण करीत आज आम्ही कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र तर्फेन चलवेचे डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ आणि अनुवाद पुरस्कार 2024 कार्यावळी आयोजन केले आसा. ह्या कार्यावळीस आयिल्ली सगळी सोयऱ्यांक कोंकणी भाशेच्या अभिमानियांक गौरव मोगाच्यो येवकार दिता. आयच्या ह्या विशेष कार्यावळीस कोंकणी भाषा अभिमान लोक खुशी खुशयेन चड संख्येरी भाग घेतलेसत. आत्मीयतायेची अभिव्यक्तींतू आमची सोयऱ्यांची आतिथ्य आमकां होडपणाची भाव आणि आत्मसंतुष्ट मेळटा. आता कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष श्री सी ए नंदगोपाल शणे हांणी ह्या कार्यावळीस आयिल्ली मान्यस्त सोयऱ्यांस सगळी कोंकणी अभिमानियांस येवकार दिवका म्हणून निमगून घेत आसा. डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ आणि अनुवाद पुरस्कार कार्यक्रमाक येवन पाविल्या सर्व कोंकणी भाव भयण्यांक म्हगेले मोगाचे नमस्कार. 2022 फेब्रुवारी 8 तारीखेक डॉक्टर पी दयानंद पै हांगेले जय दिसाचे एक कार्यक्रम आशिल्ले. विश्व कोंकणी केंद्रांतू ते दसो सेंट्रल टावर्स बिल्डिंगाक फाउंडेशन घालचे कार्यक्रमाक दयानंद पै माम तागेले भाव सतीश पै आनी तांगेले बायल आनी चेडूं पुराय त्या कार्यक्रमा आयिल्लेच. आमकां विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापन करूंक डॉक्टर पी दयानंद पै मम्माल देणे अपार आस म्हूण तुमकां पुरजनांक गोतस. तशी त्या कार्यक्रमांत आमी विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन 2 अवॉर्ड आमगेले चेअरमॅन दयानंद पै मम्माले नांवारी करका म्हणून तागेले आमी निमगिलें ना. आमीची एक रंगश्रेष्ठ एक अनुवाद पुरस्कार दयानंद पै नांवारी करचे म्हणून. तागेलें मन इतलें विशाल म्हळ्यार आमी तें अवॉर्ड करच्याक आस नेक्स्ट इयर तुका म्हूण सांगिल्लें. ताणें उलयतना हे अवॉर्डाचे कार्यक्रम अवॉर्डा दुड्डू एक अवॉर्डींक 1 लाख रुपीज आसा प्लस कार्यक्रमा खर्च आसा. त्याची खातीर म्हणून आपण 1 कोटी रुपयाचे कॉर्पस ह्या कार्यक्रमाक दिता म्हणून सांगिल्लें. म्हाका 2022 सांगिल्लें आजीकय ते कान्नाक मारतस ताणें ते तागेले प्रोत्साह आमगेले कोंकणी भाशिकांक मात्र न्हय विश्व कोंकणी केंद्राकय विशेष जावन तागेले प्रोत्साह आसा. हे पुराय अवॉर्ड कार्यक्रम कशें म्हळ्यार तुमगेल्या मनांत दिशा पुरो आमी आमकां कोणा दिसला तांकां आमी दिवचे म्हण तशें न्हय तें. ताका एक 3 जनाले ज्युरी टीम आसा. रंगश्रेष्ठ पुरस्काराकय 3 ज्युरीज अनुवाद पुरस्काराकय आसा. ते ज्युरी टीमान एसेस करून तांत आमगेले ट्रस्टिंग कसं नाही इन्फ्लुएन्स ना. ज्युरीसांनी युनॅनिमसली की इन केस कंटेस्ट जाल्ले मेजॉरिटी डिसायड करून सिलेक्ट करचे हे कार्यक्रम विशेष जावन आसा. ह्या पटी 2024 कार्यक्रमाक विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार फावो जाल्ले श्री फ्रांसीस फेर्नांडीस कासिया आमगेले मध्य आसाची तांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. तशींच विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्काराक श्रीमती माया अनिल करंगटे येवन पाविल आसाची तुमकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. हाजी पुराय मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले कोंकणी रंगभुमींत नामादीक जनान पुराय काम केलां. तांकां पुराय एक आमी अशी कोंकणी भाशिकान पुराय वट्ट मेळ्ळो तांकां एक मान दिवका तांकां एक सन्मान करका म्हळ्यार उद्देशान विश्व कोंकणी केंद्रान हे पुराय कार्यक्रम दवरून घेतिल्लो आसा. अनुवाद पुरस्कारांत विंगड भाशेंत कोंकणीक हाडल कृती म्हळ्यार खातीर ह्या पंथा ते अनुवाद पुरस्कार दिता आसाची. येवचे वर्स कोंकणींत विंगड भाशेक गेलेले इता म्हळ्यार आमगेले भास कसं न्हय ते मातये परंबळ कसल म्हूण कळका जाल्यार कोंकणी भाशेचे कृती विंगड भाशेक वचूका तेन्ना त्या जनांक ताजे विशय कळटा. तें ऑटोमॅटीक ट्रान्सलेशन न्हय तें बरयतना आमगेले ते कोंकणी मातये फ्लेवर ताजे वट्टू जनांक कन्वे जावका म्हळ्यार एक विशेश. तशी आज हें रंगश्रेष्ठ आनी अनुवाद पुरस्काराक
सर्व नाव केलं मस्त जन ह्या कार्यक्रमात येऊन पाविलं सची सर्वांगे नाव काढू जायना सर्वांनी आईले मस्त खुशी तशींची आमगेले ऑफिस बॅरर्स कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाच्या आणि विश्वस्त मंडळी सदस्य आईल सची आणि पुरा काय मुख्य जावन दयानंद पै मम्मा काही ह्या विषयांतू हांव वेलकम करतची मगेले स्वागताचे दोन उतर रमयत. तुमका देव बरो कर म्हणता. ह्या दोगांय मानेस्तानी हो प्रशस्ती पुरस्कार स्वीकार करचे खातीर वेदिकेर येवका म्हणून आमंत्रण करता. तशीची अध्यक्ष श्री सी नंदगोपाल शणे हांणी मानेस्तांक वेदिकेक आपूण घेवन येवका म्हणून विनंती करता. मुखारी शुरुवेक डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 प्रशस्ती अर्पण करचे वेळ. ह्या पुरस्काराक भाजन जल्ले श्री फ्रांसिस फर्नांडीस कासिया मंगळूरू हिने कोंकणी भाषेच्या उदरगतीक आणि कोंकणी रंग साहित्याक दिल्ले योगदान विशयो तांच्या साण वळखांतो आम्ही ऐकूया. हेंचे ल्हानशे वळख श्रीमती चेतना नायक हिने दिवका म्हणून निमगून घेतस. ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗಭೂಮಿचे ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಹಂಗೆಲ್ ಒಳೋಕೊಂಡ್ ದಿವಚಾಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜತ್ತ. ಮಲ್ಗಡು ಕಲಾವಿದ, ಸಮೃದ್ಧ ಬರಹಗಾರ आणि कोंकणी सांस्कृतिक परंपरे श्रीमंत कोरचाक ತಂಗೆಲೆ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಣ केलेले प्रवीण निर्देशक फ्रांसिस फर्नांडिस कॅसिया हन्नी बरयले आणि निर्देशन केलेले 34 नाटक प्रपंचापर्यंत 500 चढ प्रदर्शन जल्लेले होडपण हंगेल जावनस. प्रस्तुत यशस्वी नाटक मथारो चोरबेला हे नाटक 100 प्रदर्शनाकडेन पावतस. कॉमेडी किंग हास्याचो रायू म्हणून मोगारी अप्पोचे फ्रांसिस फर्नांडिस कॅसिया हन्नी दिलेले अत्युत्तम देणेक विश्वाचे पर्यंत 100 चढ मान्यता मेळ्ळा हंका. धुळींतली फुला, कोण ऐकता मजे ताळो कादंबरी, माल्टी सावन नाटक, मजे वैली काल्स निवार, पैणारीन सांकाळ काणी हे हंगेले प्रकाशन जल्लेले पुस्तक जावनस. हन्नी बरोवन खेळेले नटकुळे पिडिस्तानचो भोंगस्थळ दुबय, मुंबई, कॅनडांतू सहप्रदर्शन जल्ला. पास्कांची गुपसड हे नटकुळे दुबय, मुंबई, पुनांतय 5 प्रदर्शन जल्लेलस. माल्टी सावन आवय ती आवय मतलबी संसार म्हणचे नाटकाचो व्हिडिओ केला. 100 वर्साचे कोंकणी रंगमंचा विषयाचेर प्रकट केलेले दिवो अंक्याचे गौरव संपादक जावने सेव केला. कोंकणी संघ संस्थांनी हन्नी केलेले वावर दायजी दुबय 2003-2005 सांदो आणि 1 आवदेक संयोजक, विश्व कोंकणी संमेलन दुबय समितीचो सांदो, www.daijiworld.com हे आंतरजाळीचो पोषक, कलांगण अभियान समिती दुबयचे स्थापक सांदो आणि कलांगणांतल्या लुइजा फ्रांसिस वेदीचो पोषक, यंगस्टर्स ऑफ कॅसिया मुंबईचे स्थापक तसे संचालक, फ्रँक प्रोडक्शन्स मुंबई स्थापक तसे संचालक, मथारो चोरबेला धाकलो जल्लेले गावांत मुंबयांत, दिल्ली, गल्फ, कॅनडा, इस्रायल असे संसाराच्या प्रदर्शन जल्लेले नाटक आणि मंगळुरांतू कोंकणी 91 प्रदर्शन जल्लेले एकमात्र नाटक हे जावनस. फ्रांसिस फर्नांडिस कॅसिया हन्नी ह्या वर्षाचे डॉक्टर पी दयानंद पै रंगश्रेष्ठ प्रशस्तीक भाजन जलेंदी हंका देव बरे करो म्हूण हांव सांगता. आता अमूल्य प्रशस्ती प्रदान करचे सुवाळो. अत्यंत प्रतिष्ठेचे बहुमोगान देवचे पुरस्कार डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार 2024. मालगडे कोंकणी रंगकर्मी कासिया मंगळूर हांका सादर करीत आसात.
ह्या पुरस्कारांतू हांकां काशी बनारसाच्यो शालू पांगारून फळांचे माल घालून फल दिवन डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ 2024 सन्मान फलक आणि 1 लाख नगद देवन मान सन्मान विश्व मंडळीचे सर्व सदस्यांनी करता आसत. आता दुसरो पुरस्कार दिवचो भाग्याचो क्षण. ह्या वर्षाचे डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी केंद्र अनुवाद पुरस्कार 2024 मालघडी कोंकणी अनुवादकी श्रीमती माया अनिल करंगटे गोवा हांकां प्रदान करचेर आसा. हेंगेले ल्हानशे वळख श्रीमती चेतना नायक हिणे दिवका म्हणून निमगून घेतस. साहित्य क्षेत्राचे एक अपरूपेचे व्यक्तित्व श्रीमती माया अनिल करंगटे हांगेल परिचय कोण दिवच्याक मस्त खुशी जाता. साहित्य क्षेत्रांत आसक्ती आशिल्ले श्रीमती माया अनिल करंगटे हांनी सुमार 50 वर्स दकून साहित्य क्षेत्रांत वावर करता आसाती. हांनी कोंकणी भाषेंतू काणी कविता प्रयाण कथन भाषांतर प्रबंध आणि चरडू आंगेले जानपद बरयला. हांगेले साहित्य रेडिओ दूरदर्शनांतय प्रसार जाला. दिसाळे अंकणकार महिनाळेंतू दीपावळी परबेचे विशेष संचिकेंतू हांगेले लेखन प्रकट जाल्ले होटपण हांगेल जावन आसा. राज्य मट्टाचे आणि राष्ट्र मट्टाचे साहित्य सभे विचार संकिरण संमेलनांतय भाग घेतला. हांनी बरयले सबार काणयो कोंकणी दकून मराठी कन्नड हिंदी गुजराती सिंधी तमिळ मलयाळम भाषेके भाषांतर जाला आणि हांनी बरयले कविता प्रादेशिक भाषेके भाषांतर जाल्लेले आसा. घोंटेर म्हणचे एक काणयोचे संग्रह पुस्तक कळकाचे झाड कविता आणि कंतायले हार काणी BA पदवीचे साहित्याचे एक सिलेबस जावनय आसा. करो सत्कार काणी गुजराती भाषेक भाषांतर जावन गुजरात विश्वविद्यानिलयाचे कोर्स वर्क जावने सरवायला. ढिल्लींतू घडलेले अखिल भारत आकाशवाणी केंद्राचे आंतरराष्ट्रीय कवी संमेलनांतय भाग जाल्लेंती. कोंकणी विश्वकोश पूर्ण करचे एक योजना बसव अर्थकोशाचे भाषांतर आणि ऋग्वेदाचे केलो भागाचे भाषांतरे हांनी केलेले आसा. मराठी दकून कोंकणी भाषेक निघंटू भाषांतर केला. येतुळवरेन 53 पुस्तकाचे भाषांतर कामय हांनी केलेले होडपण हांगेल जावन आसा. हांकां मेळ्ळेले सन्मान आणि पुरस्कार म्हळ्यार 1099 बाल साहित्याक NCERT पुरस्कार, 2003 बाल साहित्याक कोंकणी कला साहित्य पुरस्कार, 2007 तंतू मोल्लाब झेम सानकाणीक कोंकणी भाषा मंडल पुरस्कार, 2012 एक असली आजी बाल साहित्याक गोवा कोंकणी अकादमी पुरस्कार, 2012 राणाच्या मानात बाल साहित्याक साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2011 चरडूवाले साहित्याक बिंब पुरस्कार, 2010 AIPC कुर्जा कवितेक मा शारदा पुरस्कार, 2010 मृगजली सानकाणीक गोवा कोंकणी पुरस्कार, 2015 अत्युत्तम शिकोपी पुरस्कार, 2018 कला आणि सांस्कृतिक राज्य पुरस्कार, 2021 डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन अवॉर्ड, 2022 मोहिनी काव्य पुरस्कार, अमृतवेल कादंबरीक साहित्य अकादमी पुरस्कार, घडता घडयता कादंबरीक NM सरस्वती बाई पुरस्कार हांकां मेळ्ळेलो आसा. साहित्य क्षेत्रांत साधन केलेले श्रीमती माया अनिल करंगटे हांकां डॉक्टर P दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद प्रशस्ती भाजन जाल्लेंती. हांकांय देव बरें करो म्हणून हांव सांगता. श्रीमती चेतना नायक तुमकां धन्यवाद आणि देव बरो करो म्हणटा.
आता वेदीर असचे सर्व सोयरेनी मिळून मालघडी कोंकणी अनुवादकी श्रीमती माया अनिल खरंगटे हांका हो विशेष पुरस्कार देवन मान करका म्हणून निमगून घेत आसा. बो मान आणि गौरवान मोग भरमेंतू दिवचे पुरस्कार डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवादकी पुरस्कार 2024 मालगडी श्रीमती माया अनिल खरंगटे हांका सादर करीत आसा. हाका काशी बनारसाचो शालू पांगून माळ घालून फूल दिवन डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवादकी पुरस्काराचे सन्मान फलक आणि 1,00,000 नगद दिवन मान करता आसत. वेगवेगळे भाषेंतले साहित्य कोंकणी लोकांगेले हित लक्षान घेवन आयचे पुरस्काराचे प्रायोजक जावन आसचे शिक्षण तज्ञ महादानी विश्व कोंकणी केंद्राचो चेअरमॅन डॉक्टर पी दयानंद पै हांणी प्रशस्तीचे विचारांतू कसले संदेश दिलेले आसा हे आता परदेंतू दृश्यावळींतू पळोवया. आज एक भारी विशेष दिवस हो. पुराय विश्व कोंकणी केंद्राचे ऑफिस बेनर आमगेले प्रेसिडेंट म्हजे आप मित्र नंदगोपाल शणी तशेंच सेक्रेटरी डॉक्टर मोहन पै आनी BR भट ट्रेझरर आनी लतिका पै ट्रस्टी आनी तुम पुरा हांगा येवन म्हाजी मुगेले ते कार्यक्रम नाटक रंगोत्सव आनी अनुवाद पुरस्कार ते 2 दिवचे फंक्शन दवरला तुमी ताका म्हाका चीफ गेस्ट जावन तुमी आपयला म्हाका बारी खुशी तुमकां धन्यवाद. ह्या 2 कार्यक्रमाक फुल्ल शुभाशय सांगूंक म्हाका बारी खुशी येता. कित्याक म्हणजे विश्व कोंकणी केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रमां मस्त करता ताची नाटक तशीच म्युजीक प्रोग्रामां तशें मस्त नमुने अपार्ट फ्रॉम लिटररी वर्क्सान तांणी केला तांणी तशें बारी खुशी म्हण बारी चंद्रीत जाता. आज एक बारी एक और विशय म्हळ्यार श्री फ्रांसीस फर्नांडीस कॅसिया तो ताका रंग प्रसिद्ध अवॉर्ड म्हणून ताका दिवचे बारी एक नामांकीत कलाकार हो हाका आमी देवाल्याक प्रार्थना करता आनीक चड स्फूर्ती येवंक आनी आनीक चड कोंकणी भाशेक आनी सेव करता म्हणून म्हगे एक मनवी. तशीच आनी एक ग्रेट पर्सन विश्व कोंकणी अनुवाद अवॉर्ड ते प्रतिवर्ष दिता तशी त्या फाटी श्रीमती माया अनिल खरंगाटे म्हळ्यार तिका मेळना ती तशी चांग नांव घेतली बाई मनशी चांग सेव केले दर कोंकणी भाशेक तेन्ना ते आमकां दोग जाणांक शुभाशय सांगूंक भारी खुशी येता. आनी एक मारी हें प्रायज मेळ्ळें कुडले तुमी लेखून वेल जाल्लें एंड जालें आनी म्हाका एक शुकर कळना म्हणून त्या फाटी दीस ओन्ली जर्नी हें एक जस्ट मुखार वचूं हें प्रायज मेळना म्हणून तुमगेलें केन्नाय सांगचें प्रायज मेळ्ळें सांगचें अवॉर्ड शूड नॉट गो टू द हेड इट शूड ओन्ली टच द हार्ट म्हणटना तुमी केन्ना म्हळ्यार आनीक चड सेवा करता आनीक आमी कोंकणी भास वैराग आवय भास त्या वैराग क्षेत्र हें करता म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्र सगळींच ताजे ऑफिस बरें आसा ताणें कितकेय त्याग केला कितकीय ताणें अवस्था वर्क करता ताणें तांगेले एकच म्हळ्यार हांगा मस्त तरेचे कार्यक्रम करता म्हणून हांव तांकां एक इश्वर दिता तांकां फुल्ल सपोर्ट दिता हांव एज ए प्रेसिडेंट हांव फूल सपोर्ट दिता आनी जाल्यार तांकां मिटींग एटेंड करूंक हांव ट्राय करता म्हणून तांकां एश्योरन्स दिता. पुराय जाणांक शुभ जावो ह्या कार्यक्रम चंद्रीत जावं आनी प्रति वर्स कंटिन्यू जावं म्हणून येताला ताका मेगेली कसलीय जावं म्हणून जाल्यार फिनान्शियल सपोर्ट जावं जाल्यार केन्ना हांव रेडी आसा. म्हाका हें भारी खुशीचें कित्याक म्हळ्यार म्हाका बसी वामनशे उडास करता विश्व कोंकणी म्हणजे कुठले बसी वामनशे उडत येवचे ताक केले त्याग आमी खरेंय लेख कोताय ना त्या मनशान केला आजी वतान मस्तीच केला इतलो एक विश्व कोंकणी केंद्र थंय जाल्लो म्हणून हालीं तागेले फोर सायट म्हणटा ती दूरदृश्टी तो ताजे नंतर गेल्लें जाल्यार ते आमी मुखार व्हरून वामनशे मामान कस केलें आमकां गीत घालून दाखयला पुराय त्या गीत आमी चोलका आनी कशें चांगली इम्प्रूव करून हें विश्व कोंकणी केंद्राक व्हड नांव हाडोवपा म्हगेले विनंती. तुम पुराय जाणांक शुभाशय तुमकां शुभकामना सांगूंक म्हाका बारी खुशी येता. कोंकणी भास आणि कोंकणी लोकांगले उदरगती खातीर
केन्नाय विश्व कोंकणी केंद्र संघात आसता. सगळो सहकार दिता म्हणून आश्वासन दिल्ले मानेस्त डॉक्टर पी दयानंद पैमाम हांकां आमी रणी जावन आसा. हांस देवाचो आशिर्वाद केन्नाय आसो आनी हांकां बरो भलाय मेळो म्हणून मागणी करता. हो उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त जाता म्हणून सांगतना दोगांय साधकांगेले मनांतले खुशी, अंतराळाचे भाव आनी प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली हें आतां आमी हांच्या उतरांनी दृश्यावळी झळक मुखेन पळोवया, आयकुया. नमस्कार. हांव फ्रांसीस फेर्नांडीस कासिया, प्राय 82+. हांवें करचें काम तुमकां मेळचोलां तर, हांव तुमकां मानवलां तर, तुमकां कितें तरी म्हाका जीव आसा तर हांव जीव आसतना दिया. मेले आपणाक मी समाधी तर कितें बरयलां पूण हांव वाचचोना. मोगाचें न्हू. हांवें नाटक जिणी सुरू केली 1959. दाणोदाब्यांची पिक्चर पोताचेर अण्णा बसवंता पोताचेर डान्स कर लोकांक आकर्शीत जाले आपणाक हांव नाटक रंगमंचार आयलो. ते नाटक हांवें केलें, एक्टींग केलें. तें नांव एवढं आसनात पूण 1966 प्रोफेशनल स्टेजीचेर एम्युचर जावन हांवें एक नाटक केल्लो कित्या आड्यागार करता पयलो नाटक. त्या नाटकाक पयलेच फावटी आमच्या कोंकणी भाशेंत कोंकणी संस्कृतींत चेडवांचें एक्टींग चेडवांनी केल्लें. ताजे उपरांत हांवें फाटीं पळोवना. म्हाका डिमांड वाडलो, नाटक पुस्तकां जालो. दिसपट तेका आसताना बॉम्बे गेल्लो हांव. बॉम्बे मराठी हिंदी शिकले उपरांत थंयचे लोक आकर्शीत करून तो नाटक खेळिलो आनी जायते प्रकार थंयच्या 15 कलाकारा मुखार हांव नवो कलाकार रायसालो आनी मुखार आयलो. ताजे उपरांत फाटीं मुखार फुडें 33 नाटक बरयले, 4 कादंबरी बरयल्यो, 2-3 धारावाही काणी बरयल्यो. म्हजें नाटक इतलो फेमस जालो की मेन रोल जावन तो कॉमेडी जाल्ल्यान लोकांक रायसले. म्हजी बॉडी लँग्वेज पुरा हांवें नाटक करून करून लोकांच्या मनां जिखली. आतां नाटकांत हांवें मस्त खर्च जोडले. हांवें उडयले मस्त उडयला, कांय म्हाका मेळूना. लोकांक चिंतलां आसतलें हांवें पयशे केले पूण ना. नाटकांत म्हज्या हातांतले उगडायले 3-4 कामां उगडायली निमाणें. नाटक करूंक खर्च पावरांतल्या म्हज्या बायलेची करियर म्हणजे आवड दवरली. तितलें आसतना नाटकाच्या विशयान सांगचें तर हांवें मस्त दूख भोगलां. म्हजो बापूय सरलो एक्सिडेंट जावन तेन्ना आमच्या गांवांत हांव योग सोगून मरला. त्या बसाची सोय जातली हांवें नाटक केलो म्हज्या दोळ्यान दोगां दाबून. दुसरें घडलें म्हजी बायल देवातीन जाली. 85 शो चलतना मातोरो सर्वेला म्हजी बायल देवातीन जाली. त्या आदी नाटक आसलो मोंड काडूंक जावना, हें नाटक कर आसतना जावना. हांवें मोंड घरान दवरलो, नाटक करन लोकांक संतोश्ट केले, लोकांनी ताळयो बेतल्यो पूण हांव रडलो. मोगाचें न्हू. नाटक जिणी म्हळ्यार ल्हान न्ही. रडता हांसतो हांसता पूण लोक एन्जॉय करता. आज हांगासर पावला तर कारण म्हज्या इश्टांचो सहकाराचो प्रेक्षकाचो आदार जावन आसा. आज म्हाका कोंकणी भास संस्कृती प्रतिश्ठानांनी म्हाका 20 वर्सांनी लोकां तो सिलेक्ट केल्लो. डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी स्टेट पुरस्कार 2026 दिल्ल्याक हांव चिरऋणी आसा. तो सवेस्तान देव बरें करूं. नमस्कार. डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो म्हूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना म्हाका खूब खोस जाली. ह्या पुरस्कारा खातीर हांव तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 50 वर्सां साकून हांव साबार तरेचें लेखन करतां. कथा, कविता, कादंबरी, अणकार, बाल साहित्य, प्रवास वर्णन अशें सगळ्या तरेचें साहित्य हांव बरयतां. आनी म्हाका त्या साहित्याक साहित्य अकादमीचे 2 NCERT राज्य पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमी अशे 14 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तरी सुद्दां हो अणकाराचो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो म्हूण कळटकीर म्हाका खूब खोस जाली. फाटल्या 30 वर्सां साकून हें अणकाराचें काम हांव करीत आयलां. ल्हान भुरग्यां खातीर ल्हान पुस्तकां, विश्व साहित्याची पुस्तकां, मागीर व्हडले व्हडले कादंबऱ्यो, प्रवास वर्णनां अशा तरेचें साहित्य हांवें अणकारीत केलां. ते भायर बसव समितीची वचनां, ऋग्वेद आनी बायबल हांचे हांवें म्हज्या सहलेखकां बरोबरी अनुवाद केल्यात. त्या अनुवादान म्हाका खूब खोस भोगल्या. खूब त्रास तर जाता, अनुवाद करतना त्रास तर येतात, खूब खोस भोगल्या. ह्या 4-5 वर्सांत हांवें 2 व्हड अनुवाद केल्यात. ते म्हणल्यार यशपाल हांच्या झुटा सच ह्या कादंबरीचे 2 भाग.
फटीचे सत्य ह्या नांवान ते दोन्ही भाग आसात. पयल्या भागांत भारताच्या फाळणी वेळार त्या लोकांनी जे हाल काडले, ते लोक जे हाल काडून भारतान आयले आनी कितें कितें त्रास काडले ताजेर बरयलां. हें पुस्तक रुपान म्हणजे आयलां, उजवाडा आयलां, साहित्य अकादेमीन उजवाडा हाडला. आनी तशेंच ताजो दुसरो भाग जातूंत निर्वासितांनी भारतांत येवन आपलो कसो जम बसयलो हाजेर आसा. अशे तरेचे हे दोन्ही भाग हांवें काम केलां. म्हज्या अनुवादाचें काम चालूच आसा आनी चालूच उरतलें. परतून एक फावट विश्व कोंकणी केंद्राक देव बरें करूं. आयच्या मोगाचे सन्मानितांस सांगवचे विचारो तुमच्या काळजांतली भावना आणि कोंकणी साहित्याच्या उगरगतीचे तळमळो तुमच्या उतरांनी आयकून आमकांय भारी संतोष जालो. तुमकां परत एक फावटी मोगाच्यो परबी दितात आनी देव बरो करो म्हणटा. मुखारी ह्या सभा कार्यावळीचे अखेरचे भागाक पाविले आसा. सगळ्यांक वंदन अर्पण करचे खातीर हांव विश्वस्त मंडळीचे सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां निमगून घेत आसा. वेदीचेर विराजमान जावन आसचे आमच्या विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे वेगळे वेगळे विश्वस्त अध्यक्ष तशीच हांगा जमील सगळे कोंकणी मोग्यान आज आमकां हो एक प्रमुख दीस जावन आसता विश्व कोंकणी केंद्रान. हो सगळो 2 दिसाचे कार्यावळींतू चड प्रमुख कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून उबो केलेलेंच कित्याक म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे उदरगतीक. त्या खातीर वेगळे वेगळे नमुन्याचे वेगळे वेगळे बोलीर वेगळे वेगळे प्रदेशांत लोकांक एकठांय करून विश्व कोंकणी केंद्रांतू वेगळी कार्यावळ आमी घडोवन हाडटाचे. पूण हाजो उद्देश कितें आसता की हो उद्देशूच कितें म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्राचे सगळे लोकांक आमकां कोंकणी वाचचें तशें जावका बरोवचें तशें जावका आमगे चेडवांनी कोंकणी शाळेंत शिकची तशी जावका. त्या वेळार मात्र जो हे कार्यावळ आमी हो एक संस्थो वाडोवन हाडलो आसा ताजो मूल उद्देश सफल जाता. धन्यवाद सांगता आनी देव बरें कर म्हणटा. धन्यवाद मा. हांगा हे सभा कार्यावळी संपन्न जाता आसा. सगळ्यांकय परतून एक फावटी धन्यवाद आनी देव बरो करो म्हणटा. मुखारचे कार्यावळी श्री M.R. कामत हिनी चलसून दिवका म्हणून नेमगून घेत आसा. कर्नाटक कला तिलक नाट्याचार्य तिसले प्रसिद्धी घेतील पुरा कोंकणी उलोवपी लोकांलू आमगेलो उल्लाळ मोहन कुमारी एकलो. आतां गेले दुव कर्नाटक कला श्री गुरु विदुषी राजश्री उल्लाळ हांगेले नेतृत्वारी हे पारिजाता फूल चलचे आसा. हे तुमगेले नृत्य नाटक आतां पारिजात फूल. नारायण रमारमण नारायण रमारमण नारायण रमारमण नारायण. निदाप निरपमपलामाग पमग
గరి సరి సరి గరి గమ గమ పమ పద పద ని దని సరి 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 గమ పద ని आनंद नवनाट्य है अखिल सुरलोक गडबडीन डोल्लू नाचूची तशी आनंद नवनाट्य है नवनिधीचे वैभव सुखाचे जीवना नैकशिं फूडचे भाग्य घेऊन देवतेरायू तू गेले सुखाक नांचुनू देवतेरायू तू गेले सुखाक नांचुनू फुलांतुले उंच फूल समुद्रांतुलेन आयले चंदायचे रूपारी पोरंबळ देतले मुनिवरा तू हाक भावजालो खंडिताक देवत्यानी खुशी घेतल्या उडीगिर्याक मंगळं भवतु सा सरि ग ग ग रे ग रे सा सरि ग ग ग ग रे सा सरि ग ग ग रे ग रे सा सरि ग ग ग रे सा सरि सरि ग ग ग रे ग ग ग रे सा तदि घिणत तदि घिणत तदि घिणत हि घिणत हि घिणत अंगेले सुखाक चंदाये भरयलो ओदिसु स्वागतादिताची संतोषानि मुनिवरांक सागर घाटितना मळ्ळल फूलु मंगल निधे है पोरंबळाचे मूल सकलार्थु मेळ्ळेचे फूलु अमर लोकाचे दिव्य पारिजात गुंड पोरितो मेगेले अम्मणी चेह बोलतो कुगुळ स्वरेडे सुखांतु असतु वैभव तुगे लागी भोगक भाग्यक तुदी मोडनारे कृष्णनची मोगानी मातेरी मळले तुक है गोत्तू ना बायले जलल्ये अय्ययो कशी सही सुचे है पारिजात घेतील भाग्य रुक्मिणी के जलवे कृष्णा ती रुक्मिणी है भाम
मोगाची जलवे तुका मोगाची जलवे तुका मुरली वाजता आयलो मुकुंदू साळकरोळ्याचो कृष्णू गोविंदू नुतची कोपतई त्याकम्मा कृष्णाले मोगाची बदिक तुची नैवेयम्मा भामागुंडी सत्यमे गेली मुणु मोगानी अप्पैतम्मा कांतामणि मेगेले नयन मनोहरे वनजाक्षी कामाक्षी मीनाक्षी हरिणाक्षी वनजाक्षी कामाक्षी मीनाक्षी हरिणाक्षी सत्यभामा गोंडी सत्यमे गेली गोवर्धनो गिरिधारी गोवर्धनो गिरिधारी गोविंदु गोकुल पोस्तालो परमानंदु गोविंदु नाट्यरसोत्कट नानाभरणु गोवर्धनो गिरिधारी गोविंदु 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 रमण नारायण रमारमण नारायण रमारमण नारायण तुक वंचन कोर्नो भामेक खुशी केल्ले बामणाक चोयलेवे नारी मणी तो तुका एक फूल दिवन हाड भामेक दिता रुकोची हाड सगळे सात लोकाचे नायक तू सगळे सात लोकाचे नायक तू बायलेले रण्याक ये नवे तू मनाचे इच्छे ತಿಳಿಸಿ ಕಾಂತಾಮಣಿ ಮನಾಚೆ ಇಚ್ಛೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಾಂತಾಮಣಿ ವಿಸರನ ತುಕ್ಕ ಮೊಗಾಚೆ ಕಿರಣಿ मेगेले अंगणान तू येवो बोनो करुण करी देवा तुक शरणु जावनो तथास्तु
तरिकिडतां तां ततपिजुणुदीं 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 रामाय परत गेले उतराचे जंभ भरम कोण म्हणू लागला तू हे सत्य भामा तरिकिडतां आम्ही तू कोण म्हणू म्हाका ते गुत्तेस गो मैं गेले भामणाले मग हाव घेतला गो गममपदनी निदमपदनी दग मपदपमपदति हरि गरि गरि सरि गम गरि सरि गग मदि गसदिनि गरि गसदिनि सदा गम तरिकिडतक मम ग तरिकिडतक मगरि तरिकिडतक गरि सा सदरि रि ग गममपदनि धनि सरि सरि गाद बरेचे पारिजाताक है लड़ाई इत्याक बायले नो पळया आवचे तुमगेले फूल समाधान जाय तुम्ही मेगेले राणीय तुमगेले कळ्यांत सदै शृंगार फुला माळ्यांत आमकां पळोवचें एक वियोग म्हूण सांगीत आनी एक कसा नाही म्हूण सांगल्यार ह्या नाटकांत कोंकणीक लिरिक्स पद्य बरोवन तेन्ना 12 वर्सां फुडें आशिल्लो आमगेलोची डॉक्टर बाचोडी देवदास पै हांगासर ताका एक व्हड क्लॅप घालता तुमी पै माम एक पट उठान राव तेका पळय कोण म्हूण कळकना म्हणजे नाका येस ओके डॉक्टर देवदास पै बाचोडी पद म्हळ्यार शिला दिवाकर आनीक मुरली उडपी आनी ताका पद संयोजन कोण सांगिल्लें काय अशी हें मस्त हें गोमटे जालें सगळ्यांक कलाविदांक विश्व कोंकणी तेंदा तर्फेन आमी धन्यवाद समर्पण करताची दय करून एक शाल घालून तांकां गौरव कोरका म्हणून उषा मोहन पै आनी उषानंद गोपाल शणै शकुंतला आर किणी लक्ष्मी किणी आनीक सुचित्रा नायक हांगेले गी निमगून घेता आनी मुखारी तुमगेलो सहकारू हे विश्व कोंकणी नाटक महोत्सवाक तुमी जरूर हाजीर जावका सर्वांनी हांगाक हे कार्यक्रम संपता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं